गोवा इज रेडी टू होस्ट द नॅशनल गेम्स आणि ह्या संदर्भात आमचे एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी आसा. ओन्ली ताजे रिफर्बिंग म्हणजे फॉर पेंटिंग, थोडेशे क्लिनिंग, थोडेशे टायल चेंजिंग, हे सगळे काही गोष्टी जे काम जे असत ते बाय 15th जुलै 2023 कंप्लीट जातले आणि सप्टेंबर महिनो जो आसा हो आमचो कुलिंग टाइम आसतलो असो आम्ही धरून आज प्लॅनिंग करपाक गेल्ले आसात. ह्या संदर्भात ज्यो काही गोष्टी आमकां काम करपाक जाय, वेरियस टेंडर्स आमकां फ्लोट करपाक जाय. मोस्ट ऑफ द टेंडर्स आम्ही फ्लोट केल्ली आसात. बाकीची सगळे कामाची टेंडर थोडीशी फ्लोट करपाक जाय. ह्या संदर्भात द टेक्निकल टीम जी आसात, जे आयओएची जी टेक्निकल टीम जी आशिल्ली ते बरेचश्यो डिसिप्लिन्स जे आसात त्यांच्यानी इन्स्पेक्शन केल्ले आसात. Another technical team, the group of technical team is coming down from 27, 28, 29 आणि बाकीचे उरलेल्यो डिसिप्लिन्साची तयारी जातली. Actually, after 2015 and 2021, Ahmedabad is organized the national games, and normally it has to be organized within 2 years. And now we have formed this is the new IOA team, and we wanted this to be organized in every 2 years. And this time we are very happy that Goa has taken a lot of interest to organize this national games. And we have already discussed with the sports minister. We have already discussed the matter, and the work is already started. And frequently in IOA delegates used to come to Goa, and they were inspecting the venues and all. And we are very happy about it, and we are very confident also. But we wanted to confirm it from the Chief Minister that this year National Games is going to be in November, no? October. We wanted that to be confirmed from the Chief Minister. Personally, we want to meet him, and then like that we are here, and I hope that this time National Games is going to be organized in very nice way, in very good way. ऑक्टोबर महिन्यात आम्ही नॅशनल गेम होस्ट करता. ताजी प्रिपरेशन्स करपा खातीर हाचे मिटींग आमचे मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे हांच्यांनी नुकतीच आयओए चेअरमॅन मॅडम PT उषाजी, मिस्टर चौबेजी, मिस्टर शर्माजी, पुनीत कुमार CS हांगासर आसात. हांच्या मुखार पुराय नियाळ म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रिपरेशन्स आणि बाकीचे प्रिपरेशन्स कशे जाले हाच्या संदर्भातलो सगळो नियाळ घेतलो आणि परत एकदा ताची प्लॅनिंग कशा पद्दतीन आसतली हाजोय नियाळ जालो. Tentatively in the October 23rd to 24th of October depends upon the PM's date. म्हणजे इनॉग्रेशनची डेट फायनलायज जातली. जाता तितके बेगीन आमी इनॉग्रेशनची डेट कळोवपाची आसा आनी ती एकदा जाली काय तो इनॉग्रल सेरेमनी हो आमचो फातोर्डा स्टेडियमाचेर इनॉग्रेशन स्टेडियम त्या हेजेर जातलो. एक भव्य दिव्य असो सुवाळो पयलीच फावटी आमकां नॅशनल गेम होस्ट करपाची खूब वर्सां जेचे आमी वाट पळयताले. गेली 5-6 वर्सां म्हाका याद आसा म्हणजे विधानसभेच्या भायर जातल्यो काय ना जातल्यो ना हाजी शंका लोकांकूय आशिल्ली. बट होस्ट करपाचें सौभाग्य गोंय सरकाराक मेळ्ळें आनी म्हज्या मुख्यमंत्रीच्या काळात म्हणजे म्हाका दिसता एट अ टायम ऑफ काँग्रेस गव्हर्मेंट सुरू जाल्लें ताच्या उपरांत आनी एक गव्हर्मेंटूय येवन गेलें आनी आतां तरी आमकां निदान वेगवेगळ्या कारणां खातीर आसतलें मदीं वेगवेगळ्या कारणां खातीर जरी फाटीं पडलें जाल्यारूय बी आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आमी पुराय रेडी केलां आनी ती वेळ आयिल्ली आहा म्हणटा तशी ऑक्टोबर म्हयन्यात टेंटेटिवली 23 ते 24, 25 ऑक्टोबर हाच्या मदीं उक्तावण जातलें आनी फुडें चलपी म्हणजे 10th नोव्हेंबर पर्यंत चलपी ह्या नॅशनल गेम होस्ट करपा खातीर फक्त म्हणजे डिपार्टमेंटच न्ही ते गोंयकारांनी तयारी दवरपाक जाय.